सर सर हांव आनी रामा गेस्टी मुवमेंटा करून फाटलीं 3-4 वर्सां आमी वांगडात काम करता आनी अशा वेळार जेन्ना जेन्ना कितें विशय आसा तेन्ना आमी डिस्कशनाक तिमीत आमी कार भायर गेल्ले आनी जेवपाक त्या वेळार आमी जेवण भायर सरतना जे अचानक जे आवाज मातसो मायक लागीं दवर आमी जेन्ना करंजळी जेवण भायर सरताले त्या वेळार सडनली 5-6 जाण एक रस्त्या सायडीन रावता आनी येवन ताका डायरेक्ट एटॅक करता आनी हांव जेन्ना ताका इंटरव्यू जावपाक गेलो तेन्ना म्हाकाय सुरो दाखोवन म्हाका हाडून दवरलो बरो टायम म्हणजे हे सगळें 3-4 मिनटां भितर जालें. दुर्दैव अशें की त्या वेळार कोणूच मुखार आयले ना पूण म्हाका दिसता हो जो एटॅक जाला तो व्हेरी प्लॅन आसा रामाक कोण तरी फॉलो करताले आनी म्हाका दिसता ते बरो प्लॅन करून आनी जे तरेन ते व्हिडिओ शूटिंग करताले फोटो काडटाले म्हाका दिसता ताचे फाटल्यान कोण तरी एक मास्टर मायंड आसा. म्हाका दिसता हे फक्त एक कल्प्रीट कोण अरेस्ट केल्या दे आर जस्ट हायर्ड पर्सन भाड्याचे. म्हाका दिसता ते जे मास्टर मायंड जो पर्यंत हांगा मुखार नांव मुखार एक्सपोज जायना तो पर्यंत गोंयकारांनी वगैरे रावचे न्हू. हांव फक्त तुमकां फक्त गोंयकारांक एक अपील करता की हें जें कितें सुरू जालां तें थांबयतलें तें तुमच्या हातान आसा. ते फक्त रामा काणकोणकर किंवा सोयरी आमची फॅमिली करचें जाल्यार गोंयकारांक करचें पडटलें आनी तुमी ताजेर विचार करतले. देव बरें करून जाणांक दूख जाता पळय आयज सगळ्यांनी ताका मातसो हें करचो घोटाय दिवची. आता ही जी घडणी घडल्या रामाचे तीच घडणी आमच्या फादर बिस्मार्काक घडलेली आनी जेन्ना फादर बिस्मार्काचे पळय हे आसले मरण जाल्ले आनी तेन्ना आमी जायती कश्ट काडलो आनी ताच्या मदें आमच्या मदें हा बाब कॅनेडी ऑफ फॉन्स तो आमकां 2 उतरां सांगतलो ह्या हेचेर सुद्दां कितें जाता पळय सगळ्यांक तुमी आयज हाजीर जाले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. सगळे एक्टिविस्ट एकूच उल्याक तुमी सगळे रायतांनी कॉल केले आनी तुमी आयले. वायज जो काल हल्लो जाला रामा काणकोणकाराचेर तो हल्लो सगळे दर एका गोंयकाराचेर जाला. म्हजो आयज एकूच मेसेज ही सुपारी कोणे दिली हे क्वेश्चन आयज विदीन 24 hours आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय हेच्या फाटल्यान कोण आसा. ही घडणी सारखी आता बाबान सांगला वेल प्लॅन्ड. एकलो व्हिडिओ काडटा दिसतो अजून सूर्यो आराव हे कितें चल्लां गोंयांत आनी हो पयलो अटॅक न्हू ताचेर हो दुसरो अटॅक. अशें मारेना म्हणला हेच भाशेन प्लॅन करून आमचे एकलो व्हडलो गोंयचो क्रुसेडर फादर बिस्मार्काक हेच भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग करून मारलेलो आसा. ताका एक बेपतो करून दाखोवन रातचो तो बुडोवन मेला म्हूण दाखोवंक प्रयत्न केल्लो आसा. तेन्ना आमी कोर्टान गेल्ले कोर्टान हायकोर्टान थिंगा डाऊट आमी घातलो सगळे पुरावे दिले आनी तेन्ना कळोवन येयले आनी हायकोर्टान ही केस जीएमएमसीक दिली. पूण कितें कळ्ळें थिंगा जीएमसी आतां पुलीस येयना कोर्टान येयना. कितले मेसेज धाडलो कितलो नोटीस धाडलो कित्याक द पुलीस आर कवरिंग दीस कल्प्रिट्स. आनी आयज एकाच लागून घडटाय ते एसपीन स्टेटमेंट केला हे हिस्ट्री शीटर पळय ज्युडिशियल कस्टडीन आसले म्हूण कितें दाखयता म्हणजे तुमकां पुलिसांक तुमचो तांकां भंय ना. ज्युडिशियल कस्टडीन आसतना कशें भायर येता ते आनी कशें करता ते बेलाचेर आसना. दिस इज हे तुमची हकीकत सगळे धड्या गोंयचे धड्या मुखार दिश्टी पडटा. पुलिसांची द लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. दुसरें आमकां कितें दाखयता हाचेर रामाक मारून तो कितें सांगूंक सोदता आमकां रामाक मारून ते आमकां मेसेज धाडूंक सोदता. दुसऱ्या एक्टिविस्टांक तुमी तुमचो आवाज उठयल्यार तुमकां येत रावता आमी भिवपाचें ना. बिस्मार्क मेलो ताच्या फाटल्यान आमी मरोंक ना ताची बियां आमी वी वील रायज
रामा खाऊन गेलो होता मेळपाक त्याची फाट पळयल्यार म्हाका रोडो घेता. ती रामाची फाट नव्हती, ते जवळ एका मायपायच्या भुरग्याची फाट ती. शिरशिरा बघता म्हाका रामा बरोबर हांवें काम केलां, स्वताच उडो तो 2001 हांगा भायर सरलेलो म्हणटच आयज 20-25 वर्सां जालीं ह्या मैदानाचेर आमी आहा. जावं ते CRZ, जावं ते मदाई, जावं ते कितें OCIच्या इश्यूंक आमी सोडयला, स्वता खातीर उबो रावला आनी तुमी ताचो आवाज बंद करूंक सोदता? जावचो ना. आनी तिसरें एक कारण आहा हांवें घडपाक, हे थोडे जाण गोंयकार हे आमच्या एक्टिविस्टांची क्रेडिबिलिटी पिड्यार करून भोंवता. हे फेक एक्टिविस्ट जे फकत व्हिडिओ काडटा आनी कोण एक्टिविस्टांचेर कांयचे काय उलयता, हे हांकां लागून घडटा हें आयज काल. बिकॉज ते एक्टिविस्टांचे जे काम करता त्यांची क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करता. ते कितें पयशांक लागून करना, वर्सांतले पयशे काडचे पडटा, टायम घालचो पडटा हिंगा तिका वचोंक. हे रस्त्यार केन्ना देवंक ना. हे व्हिडिओ एक्टिविस्ट हांकां लागून घडटा. हेंकां तुमी शान करूंक जाय, हेंकां तुमी भावरोवंक जाय आनी जे मेरेन तुमी करना हे मुखार वच्चे ना. गोंयकारपण काबार जातलें गाच आनी एक्टिविजमूय काबार जातलें. तुमचो तेंको दिवचो रामाक आनी 24 आवर तेंचो आमकां सांगोना कोणें सुपार दिल्या ती आमी ही चळवळ फुडें व्हरची. देव बरें करूं. आतां आमगे तियात्रीस बाय येयलोले आहा, ऑल्गा. सो शील से फ्यू वर्ड्स. शी इज कम इन सपोर्ट ऑफ रामा कणकुलकर. आयज म्हाका खरेंच काळजांतल्यान दूख जाता. हें कितें घडटा तें पळोवंक. आयज हांव तियात्रीस म्हणून येवंक ना, पूण आयज हांव रामाचेर कितें जालां तेचेर कंडेम करपाक येयला. हें दिसाचें जाता. अरे तो गोंया सांबाळूंक आमचे वावुरता, आमचे एक्टिविस्ट फिदोल, मारियान, शंकर पोळची, एर ऑपोजिशन्स. हांव तांकां आयज खरेंच वाकाणटाना. म्हज्या कांतारांतल्यान स्वताच तांकां वयर काडल्यात हांवें. स्वताक म्हणत रावतली. जे परी ती आवाज उठयता ते परी हांवूय तशीच तियात्रांतल्यान ते माचये वयल्यान हांव सदांच आवाज उठयतली. आनी म्हाका जाय, हांव खरेंच आयज येयल्या, म्हाका जाय हे पळय दवरल्यात, हे पळय एक्यूज आहा तांकां दवरल्यात, तेंचे फाटल्यान कोण मिनिस्टर कोण आहा तो आमकां गोमोवंकूच जाय. आनी ते गोमल्या बगर आमी कशींच ओगी रावची ना. म्हजो सदांच तेंच्या सांगाताक आसतलो. सदांच हांव म्हजो आवाज उठयतली. आमकां गोमोवंक जाय म्हळ्यार गोमोवंकूच जाय. फाल्यां तांकां भितर घातले आनी ना ते उलयना, तांकां सेंटेन्स मारले, हें ना जावचें ना, हें जावचें ना. आमकां गोमोवंकूच जाय. कोण मिनिस्टर आहा पळय तांच्या फाटल्यान. देव बरें करूं. आतां हांव पळयतां भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट संजीव नाईक. आमी हिंगा पॉलिटिशियन म्हणून येवंक ना, आयज गोंयकार म्हणून येयल्या. नो पॉलिटिशियन, एक भेदभाव काय ना कोणाचो. ना पॉलिटिशियन मातशें प्लीज मातशें शांती घे. हांव संजू नाईक, गोमंतक भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट. आमी काल जेन्ना रामा बाबाचेर अटॅक जालो ते पळोवन सगळ्याचे काटे उबे जाले. असली घडणूक गोंयांत केन्नाच घडोवंक नासली. रामा हो सगळ्या लोकांचो आवाज आसलो आनी आख्खे गोंयचे लोक तेका सदांच तेंको दिताले. आमी सरकारा कडेन मागता, ही एसटीचेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. रामा हो एसटी कम्युनिटीचो मनीस, तेजेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. तेका अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आसा. बाबा मातशें ओगी रावच्यात मातशें. हॅलो लुकास मातशें ओगी रावात. शांती ओगी राव. Over here, everybody has the right to come and support the activists. Everybody has the right. There is no political violence over here. Everybody gets the right to talk. Everybody is come over here to support the activists.
पॉलिटिकल वायलेंस म्हणणं त्या होलच्या पॉलिटिकल आहे जाऊ एव्हरीबडी गेट्स द राइट टू टॉक. आम्ही बबनदास भंडारी समाज सरकाराकडे मागता आम्ही SC ST आम्ही OBC लोक आम्ही रिझर्वेशनाचे लोक आणि आयज आमचेर अटॅक जायत आसा. आमची संख्या गोंयांत 60% आसा. आम्ही OBC 50 जाल्यार ST 10%. एक सरकाराकडे मागता प्रमोद सावंताकडे आयज पेपराचेर आयला जो कोण मांद्रेचो सरपंचाचेर अटॅक जाल्लो तितून हे 4 जण असले. काल अटॅक जाला तितून 5 असले आणि 15 दीस पयलीं आमच्या साल्वादोर दुमून गांवांत एक प्रॉपर्टी ग्रॅब जाल्ली आसा. तो ओनर ताका विचारूंक गेलो म्हणल्यार एक ते मनीस 15 जण थंय हे पुलिशेक कॉल केलो म्हणून पावले. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. प्रमोद सावंताकडे मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा. तुज्या मंत्रिमंडळाचो एक मंत्री हेच्या फाटल्यान आसा ह्या गुंडा फाटल्यान. त्या गुंडांक घेवन तो प्रचार करतालो त्याचे फोटो एक व्हायरल झाले आसा. एक मनीस जरी कोणाच्या फटयाक गेलो सांगूंक शकता पण हाऊस टू हाऊस या हिस्ट्री शिटरांक घेवन हो मंत्री भोंवता. ह्या मंत्र्याक खाला उडय नाल्यार आमी SC ST आनी OBC एक जायत जाल्यार तुका घरा धाडटले. देव बरें करूं. आता एक हे करता राजू मंगेशकर. सगळ्यांक नमस्कार. मोदी आयज तमाम गोंयचे म्हजे गोंयकार भाव आणि भयणी तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. त्याच बरोबर येवकार. बाप रामा काणकोणकाराचेर जो काल अटॅक जालो आणि ते निश्चित करपा खातीर आणि जे रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जेंच्यांनी केला तांकां साक्षी जावची ताका पनिशमेंट जावचो म्हणूनच तुम्ही आमी सगळे मोगान ताका न्याय मेळचो म्हणून आमी हांगा सगळी एकटी येयल्यात. पावलो मनांतल्यान सांगता काळजांतल्यान सांगता आमी सगळे गोंयकार. ह्या गोंयच्या मातयेंतल्यान आमी किल्लो निल्ले. हसता खेळटा गोंयचे आमी गोंयचे भुमिपुत्र सगळे. आणि आयज तो रामा काणकोणकाराक ज्या पद्दतीन लोळून मारलो 5 ते 6 जणांनी कशा पद्दतीन ताका मारलो जशे गोरवाक मारता कुत्र्याक मारता माजराक मारता लोळून मारलो. ही परिस्थिती आमची गोंयकाराची. हांवें सभा केलो हांव म्हणटा रामा काणकोणकर गोंय वाचोवपा खातीर उलयतात न्याय हक्का खातीर उलयतात आणि गोंयांत जे अत्याचार करतात बेकायदेशीर कितें चलतात तेजे वाचा फोडटा. गोंय राखपा खातीर गोंय सांबाळून दवरपा खातीर येणारे जनरेशन जे आसा येणारे पिळगी जी आसा ती पिळगी हे खुशालकाय मेळपा खातीर रामा काणकोणकर आवाज करतात. म्हणूनच आयज हांव इतलें सांगता की गोंयच्या सरकारान जांच्या फाटल्यान जे कोण काळपीट आसा त्यांच्या फाटल्यान कोण तरी सूत्रधार आसात. कोण तरी तांकां माय बाप आसात. कोण तरी तांकां फुडें काडणारे आसात. कोण तरी तांकां दिवन तांकां मारपाक लायले आसा. हेचेर गोंयच्या पुलिसांनी सखोल चवकशी जावची आनी रामा काणकोणकाराक त्याच्या फॅमिली आनी गोंयच्या सगळ्या गोंयकाराक न्याय मेळचे इतलें हांव सांगूंक सोदतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आता पळयता गोविंद शिरोडकर ST समाजाचो. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार. गोंयचो जो गाकवेद म्हणून आमची संघटना आसा
समस्त गावडा कुणबे वेळीप आणि धनगरांची ताजो अध्यक्ष हांव. रामा आणि आम्ही सगळे बरोबर काम करपी आणि आमच्या एसटी समाजा खातीर आम्ही खानाक खान लावून काम करताले. काल जी घडवणूक घडली ती गोंयच्या इतिहासान आणि खास करून हांव आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक विचारूंक करता की हेच मरे तुमचे सुशासन, हे तुमचे सुशासन गोंयचे जाल्यार तुमी आमकां सांगा. अरे बाबा, जे आता त्या विश्वास गावड्यान सांगला त्याप्रमाणे आणि सगळ्यांनी आम्ही विज्युअल पळयला त्याप्रमाणे जे तरेन ताका मोस्तून मारलो, ही कृती जी आसा, ही एक्शन जी आसा, ही तुमच्या सुशासनान एक्सेप्ट आसा. तुम्ही जे बडव्यांक हे केल्ले तेजेर हे करपाक, अटॅक करपाक तांकां जाल्ले मुख्य सूत्रधार खंय रे आसा? हांव पुलिसांकूय विचारूंक करता, मुख्य सूत्रधार खंय आसा? तांकां खबर आसा. आयज अशें उलयता कोणे तरी ह्या मंत्र्याचें नांव घेतला म्हणून. हांव एक सांगता, 2018 आम्ही आमचो IT पार्काक विरोध करपा खातीर चिमला लढो सुरू केल्लो आणि होच हो मिनिस्टर हेच्या मनशांनी आमच्या 2 युवतांचेर अटॅक केल्लो. कळ्ळें न्ही? कारण तांचो नेक्सस जो आसा तो खूब व्हड आसा. हे आपले प्रॉपर्टी जेन्ना आमी एक्टिविस्ट वगैरे त्यांचे हे करता, एक्सपोज करता, त्या वेळार हे भितरसून खोदळटा. ताका दिसता की आमचे कडेन सत्ता आसा, आमी कितेंय करूंक शकता म्हणून. आयज तुमकां एक सत्य सांगूंक सोदता, कोर्टाक सांगलें हेंच्यांनी IT पार्काच्या जाग्यार हे करतना म्हणून. आयज कोर्टान सांगून सुद्धा युनिटी मॉल नावाचो ते प्रोजेक्ट येता इन द वेटलँड. तर सांगपाचें अशें आसा की जो रामाचेर जो पळय अन्याय जाल्लो आसा पळय काय न्ही, त्याचो बेगीनच्या बेगीन जो कल्प्रिंट आसा ताका आमच्या गोंयकाराच्या मुखार हाडचो हे हांव मागता. आता आमच्या मध्ये हा बाबराज राजू मंगेशकर. भावानो भयणानो, हांव 70 वर्सांचो आणि गोंयच्या गेल्या 50 वर्सांत जे एनवायरमेंट जे तेजे मुवमेंट जाल्यात तातूंत आमी लागींच्यान सगळ्या मुवमेंटांनी वांटो घेतलो. पूण असले हीन कृत्य, कालची जी रामाचेर अटॅक जाला असली घडणूक एटलीस्ट हांवें गेल्या 50 वर्सां गोंयांत पळोवना. आणि आज जर हांव हांगा आयला आसत, I have been prohibited to address medically, but if I am here today, जाल्यार म्हाका दिसता सांगपाक की वेळ पडलो जाल्यार आमी गोंयकारांनी एका टायमार म्हाजेर 36 केसी आशिल्ल्यो इन्क्लुडींग मर्डर. आज आमी कायदे सुद्धा हातीक घेवपाची गरज आसा अशा तरणाट्यांक सांगपाक हांव आयला. आज सकाळी हांव म्हाज्या भुरग्याकडे सांगतालो, गेल्ल्यान घरा कडेन बसूं नाकात, रस्त्यार वतात आनी झुजात, रस्त्यार येयात आनी झुजात. कित्याक रामा हो एक एक्टिविस्ट, तो खंयच्या राजकीय पक्षाचो मनीस नाशिल्लो, खंयच्या समाजाचो मनीस नाशिल्लो, तो एक गोंयकार आशिल्लो. आनी आज आमी हांगा तमाम जे आसात, इरिस्पेक्टिव्ह एनी पॉलिटिकल पार्टी, आम्ही सगळे गोंयकार म्हणून एकठांय आयल्यात, गोंयकार म्हणून एकठांय येवया. आणि आज जर आम्ही रामाचो विषय घेऊन हे 5-6 जाणां असे गुंड लोक गोंयांत भरल्यात, त्यांचो उपयोग सगळे लोक करतात. यांचो जर नाश आम्ही आज केलो नसत जाल्यार दिवाळी, दसरो
व्हडली व्हडली फेस्तां गोंयांत करून भावानो काय उपयोग जावचा ना हो माझा ज्वलंत अनुभव आसा. आणि पोलीस आपले काम करतात, राजकारण्यांनी आपली तोंडां बंद करपाची गरज आसा. आज प्रत्येक राजकीय पक्षान हाची जाणविकाय घेवपाक जाय आणि म्हणून मागता रामाचो विषय हो प्रत्येक गोंयकाराचो विषय म्हणून आमी लढुया, झगडुया. आणि आज आमी ज्या आझाद मैदानाचेर जमल्यात ही क्रांती, ही मशाल आमी पेटत दवरुया. कित्याक रामा हे आमचे प्रतीक जावन आसा, तरणाट्याचो तो फुडार जावन आसा, गोंयचो फुडार जावन आसा. देव बरें करूं. Ada Magda Wenzi Vegasak, who wanted this movement and to support. So kindly ask Wenzi Vegas to say a few words. ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे. आज जेन्ना काल रामा काणकोणकराक जे स्ट्रेचराचेर घालून एम्ब्युलन्सांतलो भायर काडलो आनी तेन्ना तेगे जे कुडीर मार जो चोयलो ते कुडीर चोयन एक पाट चिंतपा दिसलें की असलो मार लायफान आमी कोणें केन्ना चोवूंक ना. आनी आज हे भुरग्याक हो मार कित्याक मार ताका. एक एक चाबूक तेगे आंगार पडटे, आमची कुडीर पडल्या भाशेनूच ते. फकत इतलो फरक आहा, इतले जे आज इंगेले तेंचेर एक मार्क ना. आज सगळ्यांक कुडीर मार्क पडलो. आणि आज जेन्ना हांव उल मारलो आनी सगळ्यांनी एकमुखार उल मारलो आनी आज हे सगळे जे गोंयकार येयलोय आज एक वस्त उगड्याक तोडपा जाय. हे कित्याक लागून जाता? हे जाता कित्याक आम विसरताय. प्रत्येक पाट हे गुंडाराज जालोले पाट आम विसरताय. मुंगोल गुंडाराज जाल्ले, गँग वॉर जाल्ले आम विसरले. रामा आज मालो आम परत विसरतले. 30 जानेवारी 2019 श्याम फातोडेकाराक एक मारलो अशें कोण हिळ मारले तकलेक, हिळे व्हिडिओ चोय हिळ मारले, आंगार हिळ मारले. श्याम फातोडेकाराक आंगार हिळ मारले, रामा माल तेच भाशेन दोन्ही व्हिडिओ कंपेअर केले जाल्यार कांयच ना. आणि काल जेन्ना उल मारलो तेन्ना म्हणले बीजेपी कार्यकर्ता येया हिंगा. कित्याक ते भुरग्याक जेन्ना 30 जानेवारी मारलो तो बीजेपी कार्यकर्ता आसलो, बीजेपी कार्यकर्ता. आणि आज कित्याक म्हणटा हे जे आज बसोन आहाय तेंक पोड गेलना, तुवें तेंक वोट मारलो या वोट मारना आणि हे प्रूव्ह करून दाखयल्या. कित्याक ती 30 जानेवारी 2019 जी केस रजिस्टर जाल्ली आफ्टर 7 days ताजी केस नंबर जाऊन 315/2019. ये डीजीपी को मैं नंबर दे रहा हूं 315/219. ये आपका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो उस लड़के को रामा काणकोणकर की तरह ही मारा था. और आज हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं आपसे ये होएगा कि नहीं ये आप गोवा वाले को बताओ, नहीं तो आप वर्दी निकाल के गोवा से जाओ वापस. हमें दोनों केस का नतीजा चाहिए. और अगर ये आप कोंकणी कित्या उलयना कित्या टँक संसपाक नाजाल्यार तेका परत कोणें जाल्यार सांगच पडलें हांव कितें उलयलो तो. 2019 ही केस जी जाल्ली 315/2019 हे केसी नंबर. आणि आता रामा काणकोणकराची जी केस जातली आणि जी केस तेम रजिस्टर केल्या वा केल ना ते अजून खबर ना. हे दोन्ही कल्प्रीट सगळे मेळपा जाय आणि तांकां लायफ टायम भितर उडोवपा जाय, लायफ टायम. आणि आज आमी येयले नॉट बिकॉज जस्ट टू मेक दिस शो. आज आमी सगळे ऑनलायन जाल म्हणटरी लेट अस मार्च टू दॅट ऑफिस, लेट अस मार्च देर. आणि तेंगे जितल्यो ब्लू बस बोलो आहाय त्या ब्लू बसी आम वॉलंटरी वचून बसया. कित्याक आम लॉ एंड ऑर्डर हातींगे पळयलें नाही. आम वॉलंटरी तुगे बसी बसपा रेडी आहाय. आम वॉलंटरी तुम एड्रेस आम वॉलंटरी तुम्ही जेलीन भितो घालाय. कापोस्ताद आहा जाल्यार आज दाखय आम येताय तुमगेले जेल बरो आंदोलनाक. आय तुम्ही रेडी? येस, लेट अस वॉक देर, लेट अस वॉलंटरी एंटर दोज ब्लू बसीस एंड लेट देम टेक अस. चोया तुगे कापोस्ताद ना जाल्यार आमी हो जो आज आमी कॉमेस केला हे आमी
तुमगेले सरकाराचेर, चीफ मिनिस्टराचेर, डीजीपीचेर, या दोगांचेर आम्ही हो जो आंदोलन कमेस केला, हो आंदोलन आम्ही रस्त्यार वतले आणि नेपाळ असली परिस्थिती गोंयांत तुम्ही येवचे दिवचे न्हू. Asking Walter Lovo, आमगे activist, to say few words. Just kindly take only 2 minutes. बाबा येते मातशें उगी राहा रे बाबा. कोण आहा ते? हॅलो, तुम्ही कोण पळय फूट घालूंक येयल्या ते मातशें उगी राहा मागता. पब्लिक, that man there, please keep quiet. Wait. बाबा मातसो उगी राहिल्यावर बरो तू. ऐक रे उगी रावन ऐका मातशें. हॅलो, पयलें सांग सोदता हांव चीफ मिनिस्टराक तेजे कोण पळय चमचा पुतर हांगा आहा, ते पळय 200 पुलीस पळय तुवें दवरल्याय, तांकां बसीन घाल. आनी तो कोण एकलो 6th मॅन पळय मेळना तुका, ही धाड. We are not come here to make trouble. Another very important thing I must tell all of you. ते पळय सोयी भुरगे विदाउट मास्क पळय घेवन येयलेले, they were sure shot hired by somebody very powerful. Agreed? Now, in the face of all this video evidence, अपंग रावला खंयचो advocate will stand up for them in court. Please, advocates, I know you are right when you have to fight for your client, but not in the face of such evidence. Another thing I want to know is why all these cases of rapists, drugs, murders, yeilele fauti wrongful arrest. Don't the cops know about what is rightful address? And the last, and I don't think I should say this, but it's time to say this, I'm asking the judiciary, in the face of this evidence where they are brutally kicking up Rama there, are you going to give the accused bail based on some flimsy wrongful arrest? Ye tumi gara wachan sanga, advocatakuy sanga, and I hope the judiciary is not crumbling in this state of Goa. Thank you. Calling out to Marian. Okay, Yuri would like to speak, leader of opposition. हांगा जमिल्ले म्हज्या गोंयकार भाव भयणींनो आनी आपुरबायच्या भुरग्यांनो, आज आमी गोंयकार ह्याच पवित्र भूमीन एकठांय जाले. एक क्लियर मेसेज टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही, ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंड आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात, त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकाराचे अटॅक केलो, कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकार सांगतालो हॉस्पिटलात रोगता व्हांवताली दोड्यांनी, मार बसलोलो, बायल रोटाली, सगळे आख्खे बॉडीचेर तेगेले जे मात जरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स they hit them in a way to show a threat to all of us गोंयकार. आज आमी गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरल्या तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें, आनी कोण हो मास्टर माइंड, एक गँग आसा गोंयांत जो नॉर्थ गोवान ऑपरेट करता, कोण हो मास्टर माइंड, मंत्री, मुखेलमंत्री कोण? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्धतीन रामा काणकोणकाराक ह्युमिलेट केलो,
This was a direct threat to democracy, to stifle the voice of each and every Goenkar. And this needs to be dealt with very, very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसाक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एविडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एविडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाडटा कित्याक हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता, भायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता, कित्याक दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. Ami Salazar size choili. Aaj, as opposition, all of us, Magadista, all the political parties are gathered here. We are here as Goenkars. Together, we will march towards this office. Law and order situation, Magadista, ami korpa nai. Pun ya sarkarak sangta. Hi hukumshai, hi dadagiri. जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्दतीन एकठांय जायन जरी तर हो मास्टर माइंड आशिल्लो हे करपाक जरी तर 24 hours जरी तर अरेस्ट जायना, वी विल टेक द नेक्स्ट कॉल एंड वी विल मेक गोवा even go to the extent of being Goa band. मागता विजय सगळे साहेब मासे मुखार येऊन युरीन सगळे सांगिल्ले आहा. म्हणून ह्या बीजेपीच्या राम राज्यात बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्री राम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धडायतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय. तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमचे मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी आणि हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां. नाजाल्यार तो मनीस एकूच मनीस ताका 3दा धमकायता आणि तोच येवन ताका सारखे खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा ढवळ्याक कॅपिटल सिटीन. आणि सरकार कितें म्हणटा, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काडूंक जायना. काल तुम्ही पळयलें ताजें खंय तरी त्या फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायना. अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें? सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां. हें कितें चल्लां काय म्हणून हें जें जंगल राज्य बिहारान 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां. म्हणजे आमी गोंय खंय पावला ते पळोवया तुमी. आणि ह्या स्थितीन पावोवपाक फक्त प्रमोद सावंताचो हो डबल इंजिन सरकार कारणीभूत आहा. हाका बेगिनच्या बेगीन ओडूंक जाय. पूण बरयतलो कसो? इतले लोक येवन सरकार पडना. गोंयांत एक प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो एक बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून. बाय स्टँडर इफेक्ट म्हळ्यार कितें? हांव काय करचो ना, तो करतलो. हांव ताजे बरोबर आहा. म्हाका कित्याक लागता तो करतलो, आमी ताजे बरोबर आसा पूण आमी काय करचें ना. हे जो प्रॉब्लेम गोंयकारां भितर जो आयला तातूंत गोंयकाराक हांगा मुळांतल्यान नाच करतले. कित्याक सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदनात. दुसरो करतलो म्हण रावतात. दुसरो करूंक शकना. हे तुमचेर आयिल्लें आहा. हे आज जर रामा फाल्यां तुमी आणि रामाक जर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य आसता म्हणटा थंय रामाक जर असं मारूंक शकता जाल्यार तुज्या आनी म्हजें खंय वत आहा हे तुमी चिंता मरे पयलीं. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. हे गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय. कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो. हांव त्या टायमार अपोज करतालो की NSA वोटीच लावंक जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता
ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसान करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA ह्या लोकांचेर लावंक जाय. इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, जो कोण मास्टर माइंड आहा, तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिला, 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून. तो कोण? तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळ्या कडेन पॅरलायज करचें. खंय वता थंय लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता. त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावला तें. आनी हें करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय, गोंय बंद जावंकूच जाय. जो खरो कास्ताचो गोंयकार आसा ताणें आपल्यान व्हॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्यान पयस रावंक जाय, मिडियान रावंक जाय, सगळ्यांनी रावंक जाय. कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हे गोंयांत आमकां सोबना आनी ही गोंयची परिस्थिती आमीच हाडिल्ली आहा. आनी ही गुंडागिरी जी जाता ही पॉलिटिकल बॅक्ड गुंडागिरी आसा. सगळ्या कडेन पॉलिटिक्स आहा. DG सांगता तें आयकून कांय फायदो ना. ते उगीच सांगतात हे जे धरल्या तांकां धरूंक ना, हांकां सरेंडर केल्या. हांचो ते कॉल रिकॉर्ड्स काडले पुलिसाचे, तुमकां कळटले. हांकां कोणाकूच धरूंक ना. असोसिएशनाचें इलेक्शन जालें, थंय बाउन्सर आसले. कोणाचे बाउन्सर? BJP युवा मोर्चाचे लिडर, ते बाउन्सर आसले थंय. आज बाउन्सराचो धंदो, हांचे युवा मोर्चाचे लोक बाउन्सर जाल्ले आहा. बाउन्सरांक हे पॉलिटिकल पोजिशनां दितात. ही BJPची परिस्थिती आज पाविल्ली आहा. आनी ही BJP म्हणटा ती कळंक गोंयच्या नांवाक. आनी BJP कारभार करतना आमी पयलीं न्याय दिवपाक जाय रामा सारक्याक. आनी रामा सारक्याक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भितर एकवट जाय. खूब एक्टिविस्ट आहात, ते म्हणटले बाबा तांचे भितरूय कितें सकल आसूंक शकता, पूण सगळ्यांनी आमची बॅटरी जावन पावता ना. ना बॅटरी डावन गोंयकारांची केन्नाच जावंक जायना. कसली बॅटरी कितेंय जावन जाल्यार कोता येता, पूण खरे गोंयकार, खरे कास्ताचे आमी गोंयकार म्हणून आमी केन्ना दाखयतले जेन्ना हांकां निमी मारूंक लावंक जाय. एक जे गोंय जे परिस्थितीन ताणी हाडला ते तांकां भोगपाक जाय, तांकां गुन्यांव भोगच म्हणूंक जायना. आनी ताणी एक ST कम्युनिटीचो जो मनीस सत्या खातीर उलयता, राम राज्य म्हणटा ते कितें आशिल्लें, सत्या खातीर आशिल्लें. सत्या खातीर उलय म्हणून जय श्री राम म्हणटाले आमी. अशे रामाक जर अशे भशेन मारतात जाल्यार हे राम राज्य न्ही. हे कसलें राज्य तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका एक खबर आहा, हे गुंडा राज्य. आनी हे गुंडा राज्य ना नपश्चात करपा खातीर गोंयकारांनी तो करतलो म्हणून रावंक जायना. गोंयकारांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. हो बाय स्टँडर्ड इफेक्ट म्हणून चलचो ना. आमी सगळ्यांनी एकवटान आमचो प्रोटेस्ट दाखोवंक जाय. रामाचे फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाच करूंक जाय गोंयचे. हे करपाक सगळ्या भितर एकवट जाय. हो एकवट आयच्यान सुरवात जातलो अशें हांव देवा कडेन मागता. म्हणजे 2 उतरां आयकले म्हणून बरें करूं. Dr. Mariana Goda, please take only 2 minutes. Prasad Gandhi. हॅलो. आमच्या गोंयचो जो पूत जावन आसा, सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात, राम आमचो राखणदार म्हणून, आयज जे गोंयचे आवाज उठयतात आमचे सगळे एक्टिविस्ट, तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे जाग्यार आयज गोंयाचेर अत्याचार जाता, गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा नाका संघटीत आहे, संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच या गोंयकाराक, रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें, हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा, हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंटाचो तुमी बुद्धी शिकयतलेच. आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारा कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन एक गोंय चल्ले कडेन आसा, खऱ्या अर्थान आमची भुरग्यां फुडार आसाय काय ना.
आमची भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदता काय नाही सरकार? 2 फाटी रामाचेर अटॅक जालो, गेली मार्चाक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो, आनी ह्यो फाटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक फक्त आमकां गोंयकारांक जे पळय गोंय सांबाळपाक सोदता, ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता, ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडला. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले, ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक तेणें मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी अशेंच करून धाडूं शकतले म्हणून. आमकां अशें करून चिंतपाचें आसा काय ना हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमच्या सगळ्या कडेन मागता, काल आमी DGP कडेन गेल्ले, IGP मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाता ते कांय करत ना. तांचे फाटले मास्टर माइंड जो पर्यंत मेळना आमकां तोपर्यंत ह्या जागे वयल्यान आमी हालचीत ना. फाल्यां कोण न्ही, आमकां आयजूच कितें म्हणटा कॉल जाय तोपर्यंत आमी हालची हालची ना. कारण अशें जेन्ना भुरगीं आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतूंत आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. ह्या कोर्स फाटी आतां आमकां वेंचमामान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आउट जाल्ले कडेन ना. आमची ह्या कोर्स फाटली बाब अमित नायक जे आमचो नेत्रावळचो एक पत्रकार आशिल्लो तेजेर असो जाल्लो तेगेले केसीचे अजून कांय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता, आमची गोंयची मुद्दे कितें उलयता, हे लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें हें आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजे आमकां आयज मास्टर माइंड कोण तें कळना आनी तें काडून ह्या जेली भितर बसयना तो पर्यंत आमी हांचे हालचे ना, इतलें मागता. हांव हिंगा एक गोंयकार म्हणून येता, खंयचे पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन येना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की काल जो अटॅक जालो तो आमचे सगळीं गोंयकारांचे अटॅक जालो. आनी म्हाका दूख कितें दिसता की आज जेन्ना सगळीं पॉलिटिकल पार्टीजांक कॉल दिलोलो आझाद मैदान भरों जाय आसलोलें. ही दुखे अशें कोणी की लोक कोणी हा ओके आमी सगळे गोंयकार भायर सरों जाय आसलोले. आख्खें गोंय बंद जावपाक जाय आसलोलें. विजय सरान आनी वेंचून तेणी सगळ्यांनी सांगिल्ले ते भाशेन वो जाता तितू बेगीन उलो आनी टायम वेस्ट करून आमगे कांय जावपा ना. आमी गोंय बंद करून दाखोवपा जाय, गव्हर्मेंटाक दाखोवपा जाय की आमचें गव्हर्मेंट पॅरलायज करून जाता म्हणून. येदोळे लिडर आमचे आसतना आमकां तर गोंय बंद करूंक जायना आनी गोंय सांबाळपा जायना. आमी गोंय रावपाक कांय अधिकार ना. इतलें सांगून Kindly speak only for 2 minutes because there are a lot of speakers. Right, the speaker, right? 2 minutes. आम्ही सगळे आयले हिंगा रामा काणकोणकारा सपोर्ट करपाक. तो आमचो मुद्दो आसा आयज. म्हूण आमी आयले बेसिकली टू सेव डेमोक्रेसी अँड टू सेव आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. लोक कितें बोबाड करता, लोक कितें उलयता, लोक कितें प्रोटेस्ट करता आनी दिसा दिसा एवरी वीक एवरी म्हयन्यान तुमी पळयतात एक गांवांत दुसऱ्या गांवांत प्रोटेस्ट जातात. कित्याक सरकार आमकां गोंय काबार करता. आमचे गोंय काबार जाता तेन्ना लोक रस्त्यार येता आनी लोक रस्त्यार येता तेन्ना सरकाराची आतां टॅक्टीक लोकांक बंद करपाक. आतां पळय हांव एक बारीक गजाल सांगता तुमकां. हे इन्सिडंट असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक तेजो. तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो. आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका कळयलें की 3 जाण अक्युज्ड आहात ते हे केसीन ते आतां बेलीचे सोडलोले म्हण फाटीं. आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता. म्हूण इतलो दम येवपा तांकां, इतलो पावर आसपा तांकां, इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हूण आसपाचो. कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो तेजें नांव पुलिसीन काडूंक जाय. एक पार्टी बीजेपी ताका अटॅक करतालो, वॉशिंग मशीन मोडला आनी वॉशिंग मशीनाक धुवन तो साफ जालो. असले चोर बीजेपीन भितर गेले, सगळे गुंड भितर गेले आनी लॉ अँड ऑर्डर आमी काल पासून म्हणटाले हो अटॅक जाचनी पयले गँग वॉर जाला, ड्रग्स चलता, रेप चलता, सगळे गोंय काबार जालो आहा. आनी पळय तुमी खंय गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट अपोज करून गेले जाल्यार आमचे कितें आमचे रान कातोतात जाल्यार आमचे न्हंय काबार करतात जाल्यार भायले लोक बाउन्सर हाडटात.
बाउन्सर कोणाक धमकी दिवपाक आमगे गोंयकाराक आनी आमगे गोंयकाराक काबार करूंक सोदतात देखून आमचो एक वोट आसूं जाय हे सरकाराक आनी हे लोकांक गॉडफादराक सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक तुगे टायम आयलो तुम सगळे आमी आतां जेलीन भितर उडयतले आनी सरकाराक पासून आमी दाखयतले कितें